नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत व्हड प्रमाणात सरकारी नोकऱ्यांचो घोटाळो जाल्ल्यान पुलिसांनी 2.41 कोटी रुपयां परस चड फटवणूक केल्ल्याचे 27 गुन्यांव केल्यात दाखल. कालेच्या ग्रामसभेत गाजलो गावातलो अर्दकुटो रस्तो. भाटकाराच्या आक्षेपांक लागून रस्तो उरला तशाक तसो. शाळेतय चल्ला विजेच्या आपालिपाचो खेळ. वेंचणुके पुरतीच येता वीज, मागीर जाता गायब, म्हणटात थळावे. भारतीय भाषांची जतनाय करप ही आसा काळाची गरज. सध्याच्या डिजिटल युगात कांय भाशा न नपियत जावपाच्या आसा वाटेर, मुख्यमंत्र्यान उक्तायलें मत. दवर्ली दिकरपालची तापली ग्रामसभा. या ग्रामसभेत जमनीच्या सर्वेक्षणाक थळाव्यांचो खर विरोध. तशेंच हेर विशयांचेर लेगीत जाली चर्चा. सरपंच मिलिंद कोलासोची म्हायती. आयतारा केळशीची जाली ग्रामसभा. बेतूल पोर्ट आनी रस्तात सुण्यांचेर खोलायेन जाली चर्चा. मात ग्रामसभेत बेतूल पोर्टाचो विशय बरोच गाजलो. आनी वेर्णा क्रिकेट अकादमी प्रकल्पा खातीर 25,000 चौखण मीटर जमीन गुंतवणूक प्रोत्साहन क्षेत्र म्हणून घोषित करपाच्या निर्णयाक लोकांनी ग्रामसभेत केलो विरोध. आयतारा लोटले पंचायतीची जाली खासा ग्रामसभा. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत व्हड प्रमाणात सरकारी नोकऱ्यांचो घोटाळो जाल्ल्यान पुलिसांनी 2.41 कोटी रुपयां परस चड फटवणूक केल्ल्याचे 27 गुन्यांव दाखल केल्यात. मजगती फाटली सुमार 2 वर्सां जालीं कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मुखेल दुबावीत पुजा नायकाचेरय लोकांकडल्यान कोट्यांनी रुपया गुटलायिल्ल्याचो गंभीर आरोप आसा. पळयात. पुलिसांच्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता की 2024 हे गोंयांतल्या नोकर घोटाळ्यात सगळ्यात चड वर्सा आसा. तातूंत 26 केसी आनी 2.16 कोटी रुपया परस चड एकठांय जाल्लेय पळोवपाक मेळटा. चड करून ऑक्टोबर आनी नोव्हेंबरांत संघटीत भरती घोटाळे दाखयतात. 2025 वर्सा कितल्याशाच जाणांक अटक करून लेगीत फटवणूक चालूच आसा. 25 लाखांचो नवो खटलो सुरू आसा. वास्को, पणजी आनी दिवचल हे मुखेल हॉटस्पॉट जाल्यात आनी तातूंत 60% परस चड केसी आसात. फसवणूक करपी पुलीस, PWD, वीज, शिक्षण, संरक्षण ह्या खात्यांच्या नावांचो वापर करून 3री आनी 4थी श्रेणीच्या पदा खातीर अर्जदारकांक लक्ष केल्ल्याचेय अहवालांतल्यान दिसून आयला. 2 लाख ते 40 लाख रुपया मेरेन रक्कम आसा. जाल्यार चडशा प्रकरणांची चौकशी अजून सुरू आसा. अजून मेरेन केंद्रीय यंत्रणेची चौकशी जावंक ना. फाटले सुमार 2 वर्सां जाली गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. जाल्यार कांय म्हयन्या पयलीं कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतली मुख्य दुबावीत पुजा नायकान लोकांक नोकऱ्यो मेळोवन दिवपा खातीर आपणे एका मंत्र्याक 17 कोटी रुपया दिल्ल्याचे आरोप केल्ले. तशेंच मंत्र्याचे आनी अधिकाऱ्यांची नांवांय घेतिल्ली. ह्याच कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचो विशय विधानसभेच्या सभाघरांत गाजलो. गोंयांत लोक सरकारी नोकऱ्यांच्या आशेन पयशे दिवन नोकऱ्यो मेळोवपाच्या हायसाक बळी पडटात. पुजा नायकानूय जायत्या जाणांक फटयल्यात खंय. वर्स 2019 ते 24 ह्या काळात पुजा नायकाच्या खात्यात 3.5 कोटी, घोवाच्या खात्यात 4.5 कोटी, जाल्यार चलयेच्या खात्यात 13 लाखांचे ट्रान्झॅक्शन मेळ्ळा. पुजा नायकाच्यो आलिशान गाडयो आनी फ्लॅट जप्त केल्या. ताची किंमत 4 कोटीची आसा, अशी जाप मुख्यमंत्र्यान ह्या फावटी विधानसभेत दिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा कालेच्या ग्रामसभेत साबार महत्वाचे प्रस्न चर्चेक आयले. चर्चेचो मुखेल प्रस्न म्हळ्यार कष्टी गांवचो रस्तो आनी शाळा आशिल्ली. भाटकाराच्या आक्षेपांक लागून हो पोर्तुगेज काळांतलो रस्तो अजून जायना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. तशेंच शाळेंत वेंचणुके वेळार विजेची जोडणी दितात, मागीर गायब जाता. ह्या वातावरणांत भुरग्यांनी शाळेंत रावप कशें, अशी जाप थळाव्यांनी ग्रामसभेत मागली. पळयात. आयतारा कालेच्या ग्रामसभेत साबार महत्वाचे प्रस्न चर्चेक आयले. चर्चेचो मुखेल प्रश्न म्हळ्यार कष्टी गांवचो रस्तो आनी शाळा आशिल्ली. कितलीशींच वर्सां जाली काले वाठारांत लोकांक डांबरीकरण रस्तो ना. भाटकाराच्या आक्षेपाक लागून हो रस्तो तसोच उरला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. तशेंच गांवांतल्या शाळेंत अजून मेरेन सारकी वीज जोडणी ना. सरकार प्रत्येक वेंचणुकेंत हे शाळेंत 2 दीस वीज जोडणी दिता, मात उपरांत वीज गायब. भुरग्यांनी ह्या विजेच्या आपालिपा करपी शाळेत शिकपाचें कशें? 1963 ही शाळा 2024 लेगीत अशें उरला ही एक खंतीची गजाल अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ग्रामसभा आसलेली. ग्रामसभेचो आमचो कष्टी वार्ड जो आसा त्या कष्टी गांवाचो मेन प्रॉब्लेम म्हणल्यार रस्तो.
जो पयलींचो पोर्तुगीज टायमाचो रोड जो आसा हो खंय तरी आतां प्रायवेट जाल्ले कडेन आसा कसो जालो कितें जालो आमकां कांय खबर ना आनी प्रायवेट जाल्ल्या कारणान ते सायडीच्यान रोडा वयल्यान जे पयलींच्यान लोक येवस करताले पूण आतां जे कोणी वयता तांकां खंय तरी थंगसर जो ओनर जो कोण आपण ओनर म्हणटा तो थंगसर तांकां आडयता मागीर आमचे गांवचे लोक जे आसा हे खंय तरी तेणी खंय तरी एफर्ट घेतले आनी तेणी डॉक्युमेंटेशन काडले डॉक्युमेंटेशना प्रमाणे आमी अजाप जाले की जो रोड तो भाटकार जो कोण आडयता हो रोड ऑलरेडी 1989 टार रोड जाल्ले कडेन आसा कॅडेस्ट्रल प्लॅन जे आसा पोर्तुगीज टायमाचे ते प्लॅनाचे ती शाळा लागले कडेन आसा इतले आसून सुद्दां ते शाळेक आतां पयर झेडपी इलेक्शन जालें झेडपी इलेक्शन गेल्ली प्रत्येक इलेक्शनाक 2 दिसा ते शाळेक लायटी कनेक्शन दिता गव्हर्नमेंट इलेक्शन जालें दुसरे दिसा ते लायटी कनेक्शन कट करता हे झेडपी इलेक्शनाक सेम जालें इलेक्शन जातकीर दुसरे दिसा लायटी कनेक्शन कट केलां पण ते भुरग्यांनी ते शाळेंत रावपाचें कशें जेन्ना आमी ते शाळेंत शिकताले तेन्ना म्हाका अजुनूय याद आसा हांव न्हू म्हाज्या फाटल्यान जे रावल्या ते सगळे मातसो तेच शाळेंत शिकल्या पळय त्या टायमार ते शाळेक सुमारे 2000 तरी स्क्वेअर मिटर जमीन शाळेची आसलेली थंयसर भुरगीं खेळटाले ग्राउंड आसलो सगळे खेळटाले पूण आयज 114 जर पळयलें जाल्यार 300 स्क्वेअर मिटर जागा शाळेची आसा आनी उरले सगळे ती प्रायवेट आसा आनी ताका लागून तो प्रायवेट कोण ओनर जो आसा तो थंगसर शाळेक लायटी कनेक्शन दिना उदका पायपलायन व्हरपा दिना अशी सद्या ही दुर्दैव म्हणपाचें आमचें की 1963 हाजी भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना शाळा बांदलेल्यो ती तुजी ही एक शाळा जावन आसा गांवां बांदली त्यो आनी ती इतली पयलींची शाळा जावन सुद्दां तितून लायटी कनेक्शन ना आतां हितून सीएम कितें करता नाल्यार सीएम खरो एज्युकेशन मिनिस्टर जावन आसा डिपार्टमेंट तेजे अंडर आसा तेणी खंय तरी हितून लक्ष घालपाक जाय आसलें पूण तितून सीएम लक्ष घालना ऑथॉरिटी उरले कोण आसा ते लक्ष घालना ताका लागून सगळे लोकांक त्रास जाता आणि दुसरे म्हणजे 2 स्ट्रीट लायटीचे पास जाल्ले आसा ते बेगींतल्या बेगीन जातले जो रस्तो आसा कश्टी टू आमी म्हणटा BNF प्लांट नाल्यार कोरेंगरी म्हणटा ह्या रस्त्याचो ऑलरेडी एस्टिमेट बी जाल्लो आसा रेडी आसा पूण थंय काही कारणास्तान जो पंचर एक भाटकार आपूण कंप्लेनी घालता आनी कंप्लेनी घालता आसतना तो रस्तो आपल्या प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणटा पूण पंचायत थंय सकयल ते पेपर डिटेला ते पेपर काडून पळयतले आनी ते रस्त्याचे जाता तितले बेगीन काम पुरवती वयतले जो कोण ऑब्जेक्शन घातल्यार आमदाराच्या हात बांदून उरता डिपार्टमेंटाच्या हात बांदून उरता पूण थंय पळोवपाक गेल्यार तो रस्तो आमी जे पेपर काडल्या त्या प्रमाणे जी प्रॉपर्टी आसा ती 1964 कडल्या भाटकारान कोणें घेतल्या पूण 1964 तो रस्तो सर्वे प्लॅनाचेर लागलो आसा कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर लागलो आसा 17 तो सर्वे प्लॅनाचेर लागलो आसा आनी पंचायतीन तो 89 आनी 90 2 फावटी तो रस्तो केल्लो आसा आनी पंचायतीन ब्लॅक टॉपिंग केल्लो आसा आनी तो रस्तो आसा तो इन 98 हो सर्टन पार्ट ऑफ रस्त्याचो 98 1608 स्क्वेअर मिटर हो कोण तरी पर्सनल आपल्या भाटकारान आपल्या नांवार करून घेतलो आसा कसो नांवार केलो कितें केलो ते पेपर मेळना अजून पूण म्हाका दिसता जो कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर रोड दाखयता आनी सर्वे प्लॅनाचेर रोड दाखयता तो कसो आपल्या नांवाचेर करपाक शकता हें म्हाका तरी कांय इन्फॉर्मेशन ना ते पेपर कितें आहा ते काडून मागीर तेचे आमी डिटेल करतले आनी आमदाराक फुल्ली इन्शुरन्स दिल्या त्या रस्त्याक कितें ते आपूण पाठपुरावो करून घेतले आणि स्कूलाची जी लायटीचे प्रॉब्लेम पळय स्कुलाची लायटीचे म्हणटे आमी आतां हालींच 22 पंच जाल्ले आनी स्कुलाचो प्रॉब्लेम स्कूल आसा ते सर्वे प्लॅनाचेर 63 डिमार्केट केल्ले आहा हेजी आसा कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर सर्वे प्लॅन 63 ते बांदले आसा पूण आमची गव्हर्मेंट आसा जे इलेक्शना पुरते 2 दीस थंय लायट दिता आनी मागीर 2 दिसां उपरांत भाटकारान ऑब्जेक्शन म्हणून लायट काडटा पूण हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करूंक सोदतां आनी आज गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता आज ग्रामसभेक स्पेशली एज्युकेशन अपॉयंट केल्लें आसा आमचे एज्युकेशन मिनिस्टरा धाडपाचें आनी गोंयचे CMा धाडपाचें आनी तशेंच स्पिकर आनी आमचे आमदार हेकाय ते लेटर धाडपाचें ती लायट आहा ती परमनंट उरची कित्याक भुरग्यांचे भविती थंय शाळे वयल्यान जाता आनी तांकां लायट ना आनी सांगपा म्हणल्यार सोदता थंय लायटी फेसिलिटी ना गरम जाता फॅन ना लायट ना हे लोकांनी एडमिशन करपाचेंय कमी केलां सरकारान तेजे निश्चित प्रयत्न करून थंय लायटीचें प्रोविजन करून दितले अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भारतीय भाषांची जतनाय करप ही काळाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान उक्तायलें. सध्याच्या डिजिटल युगात कांय भाशा ना नप्यत जावपाच्या वाटेर आसा अशी खंत मुख्यमंत्र्यान चित्पावन ब्राह्मण संघ संमेलनाच्या उक्तावणा वेळार उक्तायली. पळयात.
आयतारा पयले संवसारीक चितपावणी भाषा संमेलनाचे उक्तावण जाले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हण त्या संमेलनात हजर आशिल्ले. चितपावन ब्राह्मण संघाच्या आदारान हे संमेलन घडोवन हाडिल्ले. भारतीय भाषांची जतनाय करप ही काळाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायले. तशेंच सध्याच्या डिजिटल युगात कांय भाशा नानपैत जावपाच्या वाटेर आसा अशी खंत मुख्यमंत्र्यान उक्तायली. भारतीय भाषेचे संवर्धन जावप ही काळाची गरज आसा आणि भारतीय भाषेचे संवर्धन हे सरकार करूंक शकना. भारतीय भाषेचे संवर्धन हे आमी भाषा उलोवपी लोकूच करूं शकता. आमी म्हणटा की कालांतरान खुबश्यो भाशा ह्यो ह्या डिजिटल युगात नश्ट जायत आसा. नश्ट जायत आसा कित्याक आमी आमची भाशा उलोवपा खातीर आमी लजता आणि तीच भाषा आमी आमच्या घरातूच उलयना म्हणून ती नवीन जनरेशनाक कळना आणि नवीन जनरेशनाक कळना आणि मागीर फुडें भाशा ती लुप्त जायत वयता. त्या खातीर कारण आमी पळयता की ह्या डिजिटल युगात सगळ्यात जाण आपल्या घरातूय बी इंग्लीश उलोवपाक लागल्यात. आई बाबा भुरग्या कडेन इंग्लीश उलयता. हांवें तर गोंयांत थोडे अशे भुरगे पळयले ताका कोंकणी कळना म्हणटा तो. ताजे पेरंट्स सांगता ताका कोंकणी कळना म्हणटा तो. म्हणजे तुम्ही विचार करा आम्ही आमची मायबोली भाषा कोंकणी म्हणतात तर भुरग्याक कोंकणी कळना आसत जाल्यार ताजे संस्कार आनी कितें जातले. म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे पयल्यात पयली अभिनंदन करता की चितपावन भाशा हिका परत एकदा संवर्धन दिवपा खातीर तुम्ही केल्ले कार्य तुम्ही केल्ले कश्ट त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. आणि ही भाषा तिची उदरगत आनीक मोठ्या प्रमाणात जावची ती नो डाऊट तुम्ही म्हणता तशी लेखी रूपातूय असतली जे ग्रंथ रूपात आणि तयार जावची व्याकरण रूपात तयार जावची सगळ्यांच्या पर्यंत जावची डे टू डे उलोवपाक ती येवची आणि ते रायटिंगांनी खूप मोठ्या प्रमाणात येवची आणि थोडीशी म्हणजे ब्राह्मण समाज सोडून आमच्या सारख्या इतर लोकांकूय थोडी कळपाक लागली जाल्यारूच ती अनेक बरी जातली. म्हणजे सामान्य मनशांक ती कळपाक लागतली. होच म्हाजो उद्देश, वेगळो कांय उद्देश ना. ज्या निमित्तान एक एकदा समजता पण ती उलोवपाक कठीण वता. ओके आम्ही बरेचशे फावटी थोड्या जाणांक त्या भाशेंतल्यान उलयलो काय आपल्याक हिणयता अशें दिसता बट तो हिणोवप असो न्ही कारण म्हणजे त्या भाशेचो आदर आसा. म्हणजे आमी पेडण्यांतल्यान वचून जर हांव पेडणेकारान त्या भाशेन उलोवपाक लागलो जाल्यार तो ताका डिसरिस्पेक्ट दिसपाक जायना. वयल्यान ताका तो दिसपाक जाय की हय की आमच्याच सारको बाबा तोय उलयता जाल्यार दॅट शूड फील प्राऊड म्हणटा तशें. म्हणून म्हणजे त्याच ती हांगा हेजेर म्हणपाक लागले जाल्यार थोड्या जाणांक दिसता की हांवें वायट उलयलें काय म्हणून ते. इट इज नो डाऊट की इट इज आपलेपणा जो आसा पळय तो व्यक्त करता अशें म्हणटा वता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शारी भागातल्या जमीन सर्वेक्षणात दवर्ली दिकरपाल पंचायतीचो आस्पाव करपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्ल्यान आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत बोवाळ जालो. 10 वर्सां आदीं असो यत्न जाल्लो तेन्नाय लोकांनी विरोध केल्लो आनी आतांय पंचायत वाठारांतल्या भू सर्वेक्षणाक दवर्ली दिकरपाल नागरिकांनी ग्रामसभेत विरोध केलो. पंचायतीचे हक्क काडून घेवपाचे यत्न सरकार करता. गरजेची परवानगी दिवपाचे अधिकार फकत सचिवांक दिवन कायदो दुरुस्ती केल्या. आता पंचायत क्षेत्राचो पालिका क्षेत्रात आस्पाव केल्यार हाचो सगळ्या नागरिकांचेर परिणाम जातलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें. To the right of settlement land and records हाचे बाबतींत सर्वे करची म्हणून पब्लीक नोटीस येयले सो त्या प्रमाण म्हाका ते हांवें ते खंयचे पेपर हें केलें आनी हांवें ते फायंड आउट काम केलें. आमगे बॉडी मिटींग जावना कॅबिनेट मिटींग जावना पूण लोकां पयले कॉन्फिडन्स घेवपाक आमी एक स्पेशल ग्राम सभा काडली. सो ती सर्वे कितें जावपा मे बी ती आमकां जाता हाली इफेक्ट जातली आनी आमगे क्लोज टू द म्युनिसिपालिटी आहा ती. सो मे बी ती आमकां ट्राय करता आसतलें म्युनिसिपालिटी घालपाक आनी जरी तर आमकां म्युनिसिपालिटी जर घाले जाल्यार म्हाका दिसता आमगे लोकां जावपा ना कित्याक आमगे विलेजी आनी लोकां जायते भाशेन लोकां पंचांक जावं सरपंच मेळपाक सवलती मेळपाना एक म्युनिसिपालिटी आनी थिंगा डिफरंट हे जातले. सो त्या खातीर आमी ही ग्राम सभा घेतली आनी ही ग्राम सभा लोकांनी सगळ्यांनी ओपोज केल्लो आसा. म्हाका दिसता हाजेर सरकारान खंयचो लक्ष घालपाक जाय कित्याक सगळ्या हातून सेक्रेटरी काम करूं कम्फर्टेबल कितें जाता तो ना जाल्यार हातून एटलिस्ट सरपंचा तरी ऑप्शन आसताली ते इन्कम सर्टिफिकेट मागीर दुटे. सो म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी
सगळे पंचायतीन जाय खूप जाय आनी हेजे शिमुख येवपा जाय आसा तशें पद ते दवरपाक सरपंचाक रायट दिवपाक जरी तो सगळो रायट सॅक्रेटरी गव्हर्मेंट सर्वंट ताका सगळी बाबतींत खबर आसता गांवची कोण कितें कितें तें सगळें सो एटलिस्ट आमी एज अ सरपंच म्हणून वॉर्ड मेंबर कन्फर्म करता ते प्रमाणे लोकांचेर कितें काम करून दिता आमगेले हिंगा ओपोज आहले सगळ्यांक लोकांक गेले सो ती म्हाका आतां एक आमी गेले तेवूय आमी ओपोज केले आसा आनी फुडाराकूय आमगे आतां नेक्स्ट आमगे 24 बॉडी मिटींग कम्युनिटी मिटींग जाता म्हणटकीर 8 तारीख पोचून ग्रामसभा तेकूय आमी डिस्कशन करतले आनी गव्हर्मेंट फायंड आउट करतले हे सर्वे कित्याक कितें डिटेल सगळे सामको स्पोज पडून लोकांक सांगपाक मेळटलें. आयतारा केळशी ग्रामसभेत साबार विशयांचेर चर्चा जाली मात बेतूल पोर्टाचो विशय बरोच गाजलो. थळाव्यांनी बेतूल पोर्टाक खर विरोध केला. तशेंच मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या हद्दीत आशिल्ल्या पोर्टाक काडून उडोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. ह्या पोर्टाक लागून पर्यावरण आनी पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसायाचेर परिणाम जातलो अशें ताचें म्हणणें. 2019 CZMP प्लॅन तो ड्राफ्ट प्लॅन पड धाडला हो आमकां पयर थ्रू ईमेल येयला ओके फ्रॉम द PDO आनी ईमेल येयला आनी हेजेरी आमकां तो 14 तारखेक ईमेल येयला आनी इट इज ऑल अबाउट गोवा बट जेन्ना आमी कावेलो सिंग आमगेलो ड्राफ्ट प्लॅन तरी 2019 चेंज जाल्यारी वॉट वॉज शॉकिंग वॉज इट इज शोन एज बेतूल पोर्ट बेतुलागू पोर्ट दाखयला आनी ऑपोजीट ऑर बेतूल इज कावेलो सिंग मोबो आनी ही एरिया आहा ती फूल एरिया इज शोन एज MPA Marmuma Port Authority which people have objected and we have rejected it completely that they should scrap because 2011 ago port limit aha to asona 2011 port limit asona tinga to kadalo because people have objected a satellite port and suddenly in this plan it has been shown so it was very shocking. That's why we have convened a meeting. सगळे आमगेले फिशरमॅन शॅक ऑपरेटर्स जावं वॉटर स्पोर्ट्स आनी लोकूय आमकां हिंगा पोर्ट नाका बेतला इवन दो इट इज नॉट इन आवर विलेज इट इज ऑपोजीट आमकां कितें नाका तें सांगला वी आर डिपेंडिंग ओनली ऑन ट्युरिझम आनी दुसरें म्हणल्यार हे पाटी CZMP CRZ आमकां हो गेल ते पाटी फायनलायज करून पयले ड्राफ्ट प्लॅनाक पब्लीक नोटिफिकेशन हियरिंग नोटिफिकेशन म्हूण धाडलें हे पाटी कांय धाडला एक ईमेल धाडला आनी दॅट इज टू सेक्रेटरी आनी आज कितें जातलें ताका डेडलायन दिला 20 तारीख आज 18 तारीख आमगे घेयली बट अदर पंचायत हू आर नॉट ओपन द ईमेल्स और दे आर नॉट अवेअर इट इज नॉट गुड सो आमी हेचेर निशेध मारला सो वी हॅव अपोज्ड एवरीबडी ऑल टुगेदर इन दिस ग्राम सभा सेइंग दैट वी रिजेक्ट द बेतूल पोर्ट एंड द मुरमुंगा पोर्ट अथॉरिटी सो दुसरो आनी एक मुद्दा आसलो म्हळ्यार तो स्ट्रे डॉग्स दैट village panchayat from last 1 year is working very hard because we have a lot of stray dogs, stray bite issues on the beach. Finally, after working along with the authorities, along with the NGOs, along with our dog shelter, we have minimized and I can tell panchayat has been complimented by the Gram Sabha members that with our efforts at least the dog bites has been almost zero. Last 6 months zale amka online dog bite asna karna येयना because I mean, दोन पार्टी एक कडेन सुण्यांक जेवण घाताय we are spending a lot of money and where dogs are being feeded stray dog beach side especially dogs are being feeded twice a day 1 o'clock and 6 o'clock by one of our Gram Sabha members and म्हाका दिसता other measures sterilization केला आमी vaccination कोताय so that dog bite issue has been reduced almost to zero. वेर्णा IDC हांगासरल्या खाजगी क्रिकेट मैदाना लागसार क्रिकेट अकादमी प्रकल्पाक IPB म्हळ्यारूच गोंय गुंतवणूक प्रोत्साहन आनी सुविधा मंडळान दिल्ल्या मंजुरीक लोकांनी ग्रामसभेत विरोध केलो. क्रिकेट अकादमी खातीर 25,000 चौखण मीटर जमीन गुंतवणूक प्रोत्साहन क्षेत्र म्हणून घोषित करपाच्या निर्णयाक लोकांनी विरोध केलो. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून घोषित केलें जाल्यार कोर्टात वतले म्हणून ग्रामसभेत थाराव पास. आयतारा लोटले पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाली. 7 तारखेक एक प्रोक्लेमेशन पब्लिश केलां न्यूजपेपराचेर की 25,000 स्क्वेअर मीटर सर्वे नंबर 323/1D आणि 323/1F हे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर करपाचे आसा आणि कोणाक ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार ते दिवचे म्हणून विदीन 30 days. आता इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर करपा पयलीं इन प्रिंसिपल एप्रुवल दिवपा पडटा IPB आणि ही पड एरिया आसा ती जी 1919 पड क्रिकेट स्टेडियम पड आयला ती एरिया
ती एरिया ताणी पयलीं 2023 पंचायती कडल्यान लायसन्स घेतले कन्स्ट्रक्शन बांदपाक TCPनूय एप्रुवल दिल्ले. बट ताजेर एक कंडिशन आशिल्लें की कन्वर्शन सनात नासतना तुमच्यान कमेंट्स करपाक जायना म्हूण वर्क. आतां हेणी 2023 सावन 2025 तांणी हें काम चालू केलें आनी स्टेडियम कंप्लीट केलो आनी इनॉग्रेटूय केलो CM सावंतान. सो विदाउट कन्वर्शन सनात तांणी कमेंट्स केले आनी पंचायतीन कसलेंच एक्शन घेवना. तांणी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पयलीं इश्यूच करूंक जायना आसलें विदाउट कन्वर्शन सनात. इतलें म्हणजे लोकांचे हेंच ना जाल्ल्या भाशेन केअरच ना जाल्ल्या भाशेन ते फक्त IPB म्हाका रिटर्न दिला की आमी फक्त 2 क्रायटेरिया पळयता. एक इस्टेटाक कितलो रेवेन्यू येतलो तो आनी एक एम्प्लॉयमेंट कितलो येतलो तो. आतां तांणी म्हटल्यार कितें 950 लोक एम्प्लॉय जातले फॉर द 5 years आनी 17.75 crore रेवेन्यू येतलो. सो हेजे वयल्यान तुमी पास करता म्हणजे त्याचे नेगेटिव्ह इफेक्ट गांवाचेर कितें येतले, लोकांक कितें इफेक्ट जातलो. एक प्रपोजल घाला, एक्सप्लेन करा प्रोजेक्टाक पंचायतीक सगळे. म्हणजे तुमी दाम करतले आनी गांवांत दिवचे आनी हाकाच लागून आतां गोंयभर चल्ला ते रेजोल्युशन घेतला की पंचायतीन ताका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन धाडपाचें एज पर द प्रोक्लेमेशन की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. हे सगळे रिजन्स घालून की हो प्रोजेक्ट नाका आनी तांकां इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया दिवचे न्ही म्हणून. आनी इतले कोण ऑब्जेक्शन करून जरी दिले इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर केलो जाल्यार रेजोल्युशन घेतला की पंचायतीन मुखार कोर्टान वचपाचें आनी चॅलेंज करपाचें म्हणून. आनी सेकंडली आनीकूय रेजोल्युशन घेतला की मेमोरंडम सेपरेट इंडिविज्युअल मेमोरंडम दिवपाक. अनादर 25,000 square meter IPBन एक प्रिंसिपल अप्रुवल दिला क्रिकेट अकॅडमी. आनी मेन मुद्दो आसलेलो आयचे ग्रामसभा ही आमी ऑब्जेक्ट करता. आतां IPB म्हणटा आसतना ते म्हणटा कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री. आमगेले गांवकारांक एकूच क्वेश्चन आशिल्लें ताका जाल्यार तुमी इंडस्ट्री कित्याक सेटअप करना, प्रायवेट प्रॉपर्टी कित्याक IPB हाडटा. हो क्वेश्चन आमी ग्रामसभा घातला आनी रेजोल्युशन केला हो आमी होल सगळ्या लोकांक मेळून आमी ऑब्जेक्ट करतलो. एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभा आसली आनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभेंत लोकांनी युनिवर्सली रेजोल्युशन मूव केला की आमच्या गांवांत जो IPB हो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो प्रोजेक्ट येवपा आहा तो आमकां लोकांक बिलकुल म्हणजे बिलकुल नाका. सरकाराक आमचो एकूच प्रश्न, आमचे जे दोंगर, आमची शेतां, आमची खाजनां कितें आहा तितलें सरकार प्रोटेक्ट करपा खातीर ते काबार करीत आहा. सरकार हांवें क्लियर कट मेसेज दिवपाक सोदताय, लोक युनायटेड आहा. लोक खंयचेय वाटेन हे असले नाक काडले प्रोजेक्ट जे दोंगर काबार करपाचे, जे शेत काबार करपाचे, आमचे पोट मारपाचे जे प्रोजेक्ट आहे ते लोक खोपोवन घेवपाक ना. म्हणटच लोकांक आमी सरकार आयज ग्रामसभेंतल्यान आमी रेजोल्युशन घेतलां कितेंय जावं, आमकां कोर्टां वचूंक पडलें पडूं, रस्त्यार येवपाक पडलें पडूं, सायटीर आमकां न्हिदोंक पडलें पडूं, आमी सगळे वटेन तयार आसतले. सरकारान हेजी मातशें चोत्राय घेवची की लोक रस्त्यार येवचे आदीं हो जो प्रोजेक्ट सरकार लोकांचेर तापूंक सोदता तो सरकारान बंद करचो. आमी लोटलीकरांनी सगळ्यांनी एक मिटींग आपयल्ली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग ग्रामसभा जी लोकांक गेले. आतां 6 तारखे हे म्हयन्याचे जानेवारी 6 of this month जानेवारीक हे येयला प्रोक्लेमेशन येयल्लें ऑन पेपर सेईंग दॅट ऑब्जेक्शन्स रिली कितें आहा जाल्यार घालपाचें रिगार्डींग स्पोर्ट्स अकॅडमी आनी तुगेलो स्पोर्ट्स अरिना हिंगा आमगेलो IDC वेर्ना लोतली आमकां पडटा ज्युडिशनाक थिंगा. सो तुवें घाल्लें सगळें कितें ऑब्जेक्शन आहा तें सांगाय की ते बांदपा सोदताय म्हणून 19 स्पोर्ट्स आहा थिंगा. सो आमी लोकां कडेन आमी पंचायती मिटींग घेयली आनी आख्खे फूल लोटले लोकांक कन्सिडर करपाक आमी लोकांकूय आपयले आनी कॉन्फिडन्सान घेयले आनी लोकां येयले कितें ऑब्जेक्शन्स आहाय जाल्यार आमी लोकांक विचारली. लोकांनी जायतीं ऑब्जेक्शनां रेज केली. थिंगा 25,000 न्यू डेव्हलपमेंट झोन आहा तें डेव्हलपमेंट जाता आनी ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन जालो आहा आनी आतां IBP आतां पास करतलो. सो लोकांनी जायतीं रेजोल्युशन घेयली आनी आमी ती नोट केले आनी आमी आतां तांकां ऑब्जेक्शन आमगेली फॉरवर्ड करतली. गोमंतकाच्या चित्रकला सर्तीक विद्यार्थ्यांचो उप्पाट प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो. विद्यार्थ्यांनी व्हडा उमेदीन हे सर्तीत वांटो घेतलो. विद्यार्थ्यांमदल्या कला गुणांक वाव दिवपाच्या हेतान गोमंतक वर्सान वर्स हे सर्तीचें आयोजन करता. 4 दशकां सावन चलत आयिल्ली आनी विद्यार्थ्यांक कलेच्या माध्यमांतल्यान आपल्यो भावना मेकळेपणान मांडपाक योग्य माची मेळोवन दिवपी गोमंतकाची ही कला सर्त.
शाळेतल्या भुरग्यांसयत ज्येष्ठ नागरिकांनी ह्या सर्तीत वांटो घेतलो. पळयात. जे गोमंतक वृत्तपत्राने चित्रकला स्पर्धा, त्यांची ही चित्रकला स्पर्धा 40-50 वर्ष ते राबवत आहेत आणि या राज्यात, गोवा राज्यात आजच्या दिवशी त्यांनी जी चित्रकला स्पर्धा राबवलेली आहे ती आज आमच्या मुष्टिफंड संस्थेच्या श्री महालक्ष्मी प्रायमरी स्कूल पणजी हे त्यातलं एक सेंटर आहे. आणि सकाळीच 8:45 वाजल्यापासनं मुलांची किलबिलाट, आज रविवार आहे, शांत, शाळा सगळ्या शांत असतात, पण आजच्या दिवशी मुलं लवकर उठली, आली आणि या सेंटरमध्ये उत्साहाने मनसोक्त त्या पेपरावरती गुंग झाली आहेत. चित्रकला या स्पर्धेत आणि त्यातले टॉपिकसुद्धा खूप इंटरेस्टिंग आहेत. इलेक्शन रॅली आहे, टग ऑफ वॉर आहे, लहान मुलांसाठी वेगवेगळे गट केलेले आहेत. रंग नवे, चित्र नवे, सर्वांना वाटे हवे हवे, अशी ही चित्रकला स्पर्धा गोमंतक आणि सकाळ असे हे वृत्तपत्र गेली 40-50 वर्ष राज्यात राबवतात. आज भुरग्यांनी चित्रकले स्पर्धेत जी गोमंतकान आयोजीत केल्या तांच्यांनी भुरग्यांनी बरो प्रतिसाद दिला आणि अशेंच कॉम्पिटिशनांतल्यान आमच्या भुरग्यांचे टॅलंट कळून येता आणि तांकां जे टॉपिक्स दिल्या ते आवडीनुसार तांच्यांनी सिलेक्ट केल्या आणि तांचे बरे रंग बीन भरून तांकां पेपराचेर सादर केला. म्हटल्यार हांगा ही ऑपॉर्च्युनिटी गावता न्हू गोमंतक टीव्हीची ती खूब बरी आहा. कित्याक सांग हे ऑपॉर्च्युनिटीन भुरगे खूब फुडें सरता. कित्याक हे अशी भुरग्यांक फुडें काडपाची, फाटीं रावपाची ना भुरग्यांक घेवन. कित्याक सांग भुरग्यांक हाडल्यारूच भुरगीं शिकतलीं हांगासर. ते कितें हाणें पयलीं बारीक बारीक शिकता, पयलीं डायरेक्ट शिकोवनान ती न्हू, अशें शिकोवन फुडें काडटान तांकां. म्हणजे आपूण एक हे घेवपाची कितें ऑपॉर्च्युनिटी की आपूण व्हरपाचें हें पयलीं पळोवपाचें. कित्याक भुरग्याक नाका आमकां अशें फाटीं काडपाचो ना. फाटीं काडलो जाल्यार तो फाटींच उरता सदीत. कित्याक त्या खातीर आपूण फुडें घेवपाची तांकां सदीत. ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केला ते बरें केलं कोणा खातीर की भुरगीं शिकपाकय बरी जातली, एडवांटेज मेळटली. आनी अशें जावपाचें फुडें की भुरग्यांक येता तितले घेवपाचें, प्रॅक्टीस जाता तितली बरी, मागीर नॉलेज बरी मेळटली आनी टॉपिक्सूय बरे आहा तुमचे हें करपाचे. ते अशेंच फुडें करीत रावप भुरग्यांक.
गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.